नमस्कार. म्हज्या जिणेंत मेळिल्ल्या सगळ्या शिक्षकांक नमन करून सादर करता कविता म्हणत वो लेख. जे म्हज्या मनान जागे जालें तें रचयत गेलें. तर आयकयात. नमन म्हज्या शिक्षकांक. गुरू म्हजे बाबा आई, गुरू म्हज्या आजो आजी, गुरू म्हजे भाव भयणी, सगळ्यांच्या हातांनी म्हाका देख दिवपी शिकवणी, सगळ्यांच्या हातांनी म्हाका देख दिवपी शिकवणी. ती म्हजी विद्या आनी हांव खडू पाटी वही. ह्याच पुस्तकांनी दिली म्हाका गोड शिकवणी, ह्याच पुस्तकांनी दिली म्हाका गोड शिकवणी. चित्रकार ती म्हज्या गुणांची, चित्रकार ती म्हज्या स्वभावाची, चित्रकार ती म्हज्या वागण्यांची, चित्रकार ती म्हज्या जिणेंची. गुरू तीच देखण्या संवसाराची, गुरू तीच देखण्या संवसाराची. ताणीच म्हाका हातापांयार उबी करपाची रचयल्ली ही पुराय काणी. त्याच हातापांयांनी पायरी शाळेची चडयली. पावलां पावलां तीच सामकार आशिल्ली, पावलां पावलार तीच सामकार आशिल्ली. थंय जाले शिक्षक बाई गुरूजी. गिरयली थंय श्री आनी बाराखडी. तांच्याच आदारान घडली अर्दी मुर्ती. मेळत गेले आनी खूब शिक्षण दिवपी. घडत रावली नशिबाची शिदोरी, घडत रावली नशिबाची शिदोरी. कला म्हज्या आंगांतली जागी केली. अर्धांगिनी हांव सासू गो गुरू जाली, अर्धांगिनी हांव सासू गो गुरू जाली. घेतली आनीकूय बऱ्यो शिकवणी. अर्द्या शिक्षणाची ती चावी, अर्द्या शिक्षणाची ती चावी. संवसार फुडलो चलोवंक पालक ही. आजुनूय सोंपल्यो ना शिकवणी, आजुनूय सोंपल्यो ना शिकवणी. शिक्षक हांव म्हज्या भुरग्यां वांगडा. अशा थोड्या थोड्या भुरग्यांची म्हजीय भुरगीं दितात म्हाका शिक्षण जावन शिक्षक म्हजी, म्हजीय भुरगीं दितात म्हाका शिक्षण जावन शिक्षक म्हजी. काय हांगा अणभव, काय हीच चिंतपी, तेवूय म्हजे बाई गुरूजी. आतां चलता ताणी दिल्ल्या शिकोवपाची लेखणी. वाचता केन्ना साहित्य व्हड हस्तीची. भर गुरू म्हण अशाय साहित्यिकांची, भर गुरू म्हण अशाय साहित्यिकांची. मरे पर्यंत मेळचे म्हाका अशे गोड गुरूजी. ना सोंपचें शिकप जितली जुळत रावतली नाती, ना सोंपचें शिकप जितलें जुळत रावतली नाती, जितली जुळत रावतली नाती. अशें म्हणून अशा सगळ्या शिक्षकांक नमळायेन नमन करून मना काळजा सावन शिक्षक दिसाची उर्बे भरीत परबी. देव बरें करूं.